यू टायप जे रूट्स दिसता तुमकां, हेजी मुळां दिसता झाडाची, ही मुळां पळोवपा खातीर खुबशे संशोधक ह्या जाग्याचेर येता. तर ही मिरिस्टिका स्वॅम्प फॉरेस्ट अशें ह्या जंगलाक, ह्या सदाहरीत आनी जंगलाक म्हटलें वयता. आनी ही जी झाडां आसा ती मिरिस्टिका म्हटल्यार जायफळाच्या जातींतली एक जंगली जायफळाची एक प्रजाती आसा. आनी स्वॅम्प फॉरेस्ट म्हटल्यार जे दलदलीन उगावपी ही जी वनस्पती आसा आनी हेजी मुळां जी आसा ती अशा पद्दतीन वयर येवपाचें कारण म्हटल्यार की तांकां ऑक्सिजन मेळपाक जाय आनी तांकां अशें श्वास घेवपाक मेळपाक जाय. तेज्या खातीर दलदलीच्या प्रदेशांत कशें जाता की दलदल जातकूनी म्हटल्यार तांकां हवा मुळां पर्यंत पावपाक जो त्रास जाता, तेज्या खातीर तेंच्यांनी ह्या जागे वांगडा एडॅप्ट करपा खातीर ही अशा पद्दतीन तेजी मुळां जी आसा ती वयर येयल्लेली आसा आनी हितूंतल्यान ही झाडां जी आसा ती श्वास घेतात. आमकां खबर आसतलें की झाडां जी आसता ती कार्बन डायऑक्सायड शोशून घेता आनी आमकां प्राणवायू दिता. तर हे जे जंगल आसा तेज्याच खातीर खूब म्हत्वाचें आसा जंगल. आनी ही झाडां जी आसा ती बऱ्याच प्रकारान कार्बन जे आसा ते शोशून घेता आनी आमची हवा शुद्ध करपाचें काम करता. ही मुळां जी आसा ती प्रदेशनिश्ठ अशी मुळां आसा. म्हटल्यार पश्चिम घाट जे आसा आमचे सह्याद्री, तर ह्या भागानूच आमकां ही मुळां पळोवपाक मेळटा. आमच्या गोंयान आमकां 5 कडेन ही मुळां जी आसा अशा पद्दतीची ती पळोवपाक मेळटा. तितूंतली एक जागा म्हटल्यार ही आसा. तशेंच ब्रह्मकर्मळी म्हणून हांगासर एक गांव आसा. तर ब्रह्मकर्मळी हांगासर बिबटीन म्हणून एक जागा आसा. तर थंयसर अशा प्रकारची ही जी वेगळी मुळां आसा ती थंयसरूय आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, थंयसर 3 जागा आसात आनी त्या जाग्यांनी आमकां अशी मुळां पळोवपाक मेळटा. आनी जगभरान अशी खुबूच कमी आमकां जागे मेळटले थंयसर ही मुळां अशी ही पळोवपाक मेळटली आमकां. आनीक जागा म्हटल्यार भारतांतले केरळ आसा, कर्नाटक आसा आनी नुकतेंच आतां महाराष्ट्रांतली कांदळाची राय म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतलो हिवाळे हो गांव आसा. थंयसर ही कांदळाच्या रायन अशी मुळां सद्या रेकॉर्ड जाल्लेली आसा. तर ही जी हांगासली बायोडायवर्सिटी आसा ती आमकां जपून दवरपाची ही आमची जबाबदारी आसा. ही जी झाडां आसात ती आमकां प्राणवायू दिवपाक खूब मदत करता आनी तांचें संवर्धन करप ही आमची जबाबदारी आसा.